नमस्कार येवकार. आज आमच्या बरोबर आसा कापुचीन फादर फ्रँकी फर्नांडीस. तांच्याकडे आमी जाणून घेवया की तांच्यांनी हो पाद्रीपणाचो वावर करपाक किती कास्तीक घेतले आनी कशे पाद्री जाले ते. फादर तुमकां येवकार. फादर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. फादर आमी तुमच्या कडल्यान जाणून घेवपाक सोदता की तुमी फादर जावपाक कितली कास्तीक घेतले आनी कितली वर्सां जाली तुमी फादर जावपाक तयारी करपाक लागल्यात. म्हाका आज बरी संदी दिल्या देखून बरी खुशालकाय भोगता. पाद्रीपणाचें शिकप करूंक जायते कोर्स पडटा आनी जेन्ना देवाच्या आदारान आनी मागण्यान जेन्ना आमी मिसळ जाता आनी आमचो समोन देवाची वाडटा तेन्ना पाद्रीपणाचें शिकप जावन दी हे कोस्ट देवा फुडल्यान कांयच न्हय. देव आमकां सदांच आदार दिता. हांव गांवान नागवा वेर्ना सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाय स्कूल ह्या स्कुलांत हांव शिकलो आनी 9वी जालें म्हणटच हांव राया एसवीडी सेमिनारी भितर सरलो आनी आवलेडी ऑफ स्नो हाय स्कूल थंयसर शिकोन म्हजें हायर सेकंडरी शिकप हांवें सेंट एलेक्स कुट्टोरी हांगासर केलें आनी उपरांत हांव कापुचिनाक जॉयन जालो 1995. हे पर्यंत हांव आजून कापुचिनाक आसा. सुमार 30 वर्सां जालीं हांव कापुचिनाक आसा. आनी पाद्रीपणाचें शिकप म्हणल्यार आमचे कापुचीन संस्थेक पयले सुवातेर 2 वर्सां आमी नावेली आसता. उपरांत आमी मँगलोर जावन दी आमी कर्नाटकाक शिकता. आमचे नोविशिएट पोस्ट नोविशिएट आनी फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी जावन दी बेंगलोर आनी मैसूर आमी करीत रावले. उपरांत पाद्रीपणाची मागणी म्हाका आमचे फिगोचे नागवा वेर्ना आवर लेडी ऑफ सुको अँड गुड सक्सेस हे फिगोचेन म्हाका पाद्रीपणाची मागणी मेवली. ऑर्डिनेशन मेवलें 2007 मे 3, 2007 आनी उपरांत ऑर्डिनेशन मेवलें म्हणटच मागणी मेवली म्हणटच म्हाका पयलो पोस्ट दिल्लो रेवोरा आवर लेडी ऑफ विक्ट्री चर्च हांगा एक कम्युनिटी मेंबर कसो. पूण SFO सेक्युलर ऑर्डर फ्रांसिस्कन ऑर्डर आसा ती आमी म्हणटा OFS ऑर्डर ऑफ फ्रांसिस्कन सेक्युलर हाचे म्हाका इन्चार्ज दिल्ले आनी हांवें ती चलयली. उपरांत म्हाका कुंकोळ्ळी गांवांत म्हाका धाडलो आनी थंयसर आमचें शांतीनिवास म्हूण घर आसता थंयसर हांव भुरग्यां सगळें आसलो जे आकारणी करतात पाद्रीपणाचें. उपरांत म्हाका काणकोणां घातलो. जे सुवातेर हांव पायोनियर कसो वावरलो आनी थंयसर आमचे कॅपुचीन संस्थेचें एक घर उक्तामें केलें आनी थंयसर हांवें सुपरविजनाचो जायतो वावर केल्लो. थंयसर हांव 6 वर्सां रावन त्या भुरगे जायते आमचे आकारणी करीत आसले कॅपुचिनाचे आनी आजुनूय थंयसर आकारणी करीत आसा. तर ह्या भुरग्यां सगळें हांव रावलो आनी उपरांत म्हजे थंयसर 6 वर्सां जालीं म्हणटच काले हे सांगे हे आमच्या कॅपुचीन घरांत म्हाका धाडलो. थंयसर तान हांवें म्हजें फुडलें शिकप करूंक मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क करूंक हांव मुंबय युनिवर्सिटींत जॉयन जालो आनी हांगासर मस्जिद बंदर मुंबय हे फिगोचेन सेंट इग्नेशियस चर्च हे फिगोचेन हांव रावलो आनी म्हजी 2 वर्सां शिकप केलें. हें शिकण जालें म्हणटच म्हाका परतून आवर लेडी ऑफ विक्ट्री चर्च रेवोरा थंयसर धाडलो पॅरिश प्रिस्ट कसो आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पिर्ना थंयसरूय हांव एक पॅरिश प्रिस्ट कसो जियेलो. उपरांत हांवें म्हजें LLB केली आनी LLB केलें म्हणटच बार एग्जाम पास जालो म्हणटच 2 वर्सां हांव गिरी रावलो. मंदेगिरी आमचें माधव हावस कशें आसलें थंयसर हांव रावलो. थंयसर सावन आतां हांव शिकेरीन जियेतां आनी शिकेरी हे आमचे कम्युनिटीक जावन फिगोजीचें नांव सेंट लॉरेन्स चर्च शिकेरी आनी थंयसर हांव एक एडमीन कसो आसा आनी केन्ना फादराक आदार जाय जाल्यार जो पॅरिश प्रिस्ट आसा ताका हांव आदार करता. आनीक म्हजें सगळें म्हजो वर्क आसा काम आसा तें हांव म्हजे बरे भाशेन करता. काम म्हणल्यार प्रिजन मिनिस्ट्री तेच परी लिगल एडवायजर कसो हांव जियेतां. तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हांव करता. तशेंच धाकटुल्या भुरग्यांक जावं दी तरणाट्यांक तांकां हांव मोटिवेट करता फुटबॉल बरे भाशेन जावंक आनी तांकां हांव केन्ना म्हजें मार्गदर्शन दिता.
तेच परी जाणटेल्यांचो म्हाका चड हुस्को तांकां हांव बॅट करता. ह्या आमच्या गोंयांत जायते कॅन्सर पेशंट आसात तांकां हांव विजीट करता. हांगासर हांव थंयसर हांव दुसऱ्या गांवांनी वेता आनी तशेंच घरांनी बॅट करून तांचें हांव आयकतां. एक कावन्सिलर कसो तांकां हांव कावन्सील करता. फादर आमकां जाणूपा जाय की तुमी फादर जावपाक कशें येयले, की तुमकां कशें कळ्ळें तुमच्या फॅमिलीन कोण आशिल्लो काय तुमकां कशें दिसलें फादर जावं अशें, कित्याक म्हणून? वेट सांगचें म्हणल्यार आमच्या फॅमिलींत कोणूच ना पाद्री जावं दी माद्री. पूण ज्या घराब्यांत हांव जेलो त्या घराब्यांत म्हजो बापायचें नांव रेमेडियस पॉल फेर्नांडीस, मांयचें नांव मारिया सांताना मिरांदा. आमी घरांत जायते मागणें करीत आसलीं. ही आमची आवय बापायन जावं ती आमच्या मायन पायन आमकां हें मागणें करूंक शिकयल्लें. आनी सांजचे आमी तेर्सांक भाग घेताले. जावं दी आमी शाळेक वचून येताले परत आमचें निसांव करताले, घरा काम करताले. पूण सांजचे मागण्यांचो टायम आमी सदांच एका सांगाताक आमी मागणें करताले. आनी दुसऱ्या दिसाक उठले म्हणटूच आमी कितें करताले, सकाळचे आमी मिसाक वेताले. आनी म्हाका उगडास आसा, हांव चवथेक आसतना हांव म्हणटालो की म्हाका एका दिसाक हांव पाद्री जातलो म्हणून. आनी हें म्हाका मेवलें कित्याक जेन्ना हांव मिसाच्या बलिदानान भाग घेतालो धाकटुलोच आसतना 5वेक आसतना सावन हांव मिसाच्या बलिदान सदांच मिसाक वेतालो सकाळचो उठोन. आनी उपरांत हांव इस्कॉलाक वेतालो. आनी इस्कॉलाक गेले म्हणटूच म्हाका मिन्स आस्मा आसली आनी ताका लागून म्हाका चडशें बरें म्हजें लक्ष पडनासलें निसांवाचेर. केन्नाच म्हाका सुमनाक 2 फावटी म्हाका एटॅक येताले आनी टिचऱ्यो म्हाका इस्कॉलांत सावन घरा पावयताल्यो. आनीक जेन्ना हांव पाद्री जावपाक फुडें सरलो जावं ती सेमिनरी जॉयन जावपाक हांव फुडें सरतालो तेन्ना हांव एसविडीन जॉयन जाल्लो. आनी एक फादर म्हणल्यार तो फादर इनोसंट एसविडीचो तेणें म्हाका बॅट दिली घराब्यान. आनी थंयसर जॉयन जालो. हांव थंयसर गेलो आनी थंयसरूय हांव पिडेन पडलो. आनी पिडेन पडोन म्हजें शिकप तितलें बरें आसूंक ना. आनी बरें आसूंक ना म्हणटूच हांव शिकपाक तितलो हुशार आसूंक ना म्हणटूच मागीर हांवें 1 वर्साचो ब्रेक घेतलो. पूण ताणें म्हाका सांगलें तूं परतून जॉयन जा म्हणून सेमिनरी एसविडीन. पूण हांव थंयसर जावंक ना, डिरेक्टली हांव कापुचिनाक जालो. फादर आमी आतां पळयता की फादर म्हटल्यार धवो लोब घालून आसता आनी तुमी कापुचीन फादर म्हटल्यार ब्रावन लोब घालता. ते एसविडी आनी कापुचीन हाचे भितर अंतर कितें आसा? बरो प्रश्न तुवें विचारलो आनी ह्या प्रश्नाक म्हजो जबाब जावन आसा असो. एसविडी संस्था आनी कापुचीन संस्था. एसविडी संस्थेचो एक फावंडर जावन आसा आर्नोल्ड जॉन्सन. आनी कापुचीन संस्थेचो एक फावंडर जावन आसा सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी. पूण रिलिजियस म्हळ्यार एकूच एसविडी जावं दी कापुचीन जावं दी आनी खंयच्याच संस्थेचे हे जावन आसा एक रिलिजियस पाद्री. आनीक धव्या लोबाचें तुवें म्हणलां तें धव्या लोबाचें म्हणून तशें न्हय. एक संस्थेक एक फावंडर आसता आनी तांचे आंगोस्ट जावं दी हॅबिट्स लोब आमी घालता ते एक फावंडराचे परबणे. आतां आमचे डायसिसन पाद्री आसा गोवा डायसिस ते धवे घालतात. कित्याक ते मिशनरीज न्हय, रिलिजियस न्हय, पूण ते पाद्री पिकोजेन रावता, आपलो वार कोत्ता आनी सगळे गोवा डायसिस ते सांबाळटा. पूण आमी कापुचीन संस्थेचे म्हणल्यार आमचो फावंडर जावन आसा सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी. आनी हे आंगोस्ट आमी ताचें घालता आनी ताचे वरवीं आमी ताच्या पावलांनी आमी चलता. आनी जे आमी पवित्र पुस्तकां वाचता तें आमी परगोडटा आमच्या उतरांनी कोन्यांनी. आनी तशेंच आमी गोवाय दिता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सान फ्रांसीस असिसीच्या विनवणेन. फादर तुमकां पाद्रीपण हें शिकपाक कितलीं वर्सां लागलीं आनी तुमी पाद्री जातकच आतां तुमचें इंट्रॅक्शन एक ल्हान भुरग्यां कडेन जाता, तरणाट्यां कडेन जाता, प्लस जाणटेल्यां कडेन जाता. ते तुमी कशें इंट्रॅक्ट करता आनी तेंच्या कडल्यान तुमकां कसो रिस्पॉन्स आसता? आमची पाद्रीपणाची आकारणी करूंक जशें आमकां एक भाशेचें शिकप आसता. जेन्ना आमी शिक्षण करता थोडे 7वी जावन जॉयन जाता, थोडे 10वी जावन जॉयन जाता, थोडे 12वी आनी थोडे ग्रॅज्युएशन. पूण हांव 12वी करून जॉयन जाल्लो आनी 12वी करून जॉयन जालें म्हणटूच म्हाका
3 वर्सां म्हजे प्री नोविशिएट नोविशिएट आनी पोस्ट नोविशिएट म्हाका मेवली मागीर उपरांत हांवें म्हजी फिलॉसॉफी केली थियोलॉजी केली आनी डायकनेट केली आनी मागीर हांव पाद्रीच जालो आनी पाद्रीच जाल्यार म्हाका आतां 18 वर्सां कंप्लीट जालीं आनी हे 18 वर्सां पाद्रीपण हांव म्हजें जियेतां आनी कापुचीन संस्थेक हें जिवीत जिवंक हांव बरो खुशाल आसा. आतां आमकां तें जाणून घेवपाक जाय, तुमी पाद्री जाता तुमच्या ते ल्हान भुरग्यां कडेन तरणाट्या कडेन आनी जाणटेल्यां कडेन इंटरेक्ट जाता तेन्ना तुमकां कशें दिसता आनी कशें तुमकां रिएक्शन मेळटा? पाद्री जालो म्हणटच ही आमची एक पास्टरल मिनिस्ट्री कशी आमी करता, पूण पास्टरल मिनिस्ट्री हें उतर आमकां आसा, पूण ह्या आमच्या भुरग्यां सभे आमी मिसळ जातना जावं दी ह्या तरणाट्या सभे मिसळ जातना जाणट्या सभे मिसळ जातना आमी कशे भाशेन मिसळ जावंक जाय ते आमकां आपुणूच जेन्ना पयत पुस्तक वाचता आनी आमच्या कितें प्रॅक्टिकल लायफ आमी जिवीत जियेता तातूंतल्यान आमकां मेवता. जसो जेजू भुरग्यांक सदांच आपणा सरशी घेवन येतालो, जावं दी आमचो सेंट फ्रांसीस आसिसी आसलो तोवूय भुरग्यां सांगाताक जियेतालो आनी तेच परी हे अशें आमकां जायते संवसारांत जियेतना एकामेका समे आमी वेंगतना जावं दी एकामेका सभे आमी भोंवतना वावरतना आमकां भुरगीं मेवतात, तरणाटीं मेवतात, जाणटीं मेवतात, पिरायेचीं मेवतात, पूण आमी आमच्या उदक्या काळजान उदक्या मनान देवाच्या आदारान आमी तांचे मिसळ जाता आनी तांकां आमी बरें मार्गदर्शन दिता. जरी तर आमी भुरग्यांक मेवले आनी आमी तांकां पयस केले ती भुरगीं केन्नाच लागीं येवचे ना. जेन्ना भुरगीं आमकां मेवतात तेन्ना आमी तांचो मोग करूंक जाय. जेन्ना तरणाटे आमकां वायट तरणाटे मेवतात, मोसी तरणाटे मेवतात, आमी तांकां वेंगोवंक जाय, बरें उतर दिवंक जाय आनी हातूंतल्यान आमकां तरणाट्याचो मोग करूंक जावं ते भुरग्यांचो मोग करूंक पिरायेच्या आसा तांचो आमकां मोग करूंक आमकां व्हडवीक भोगता केन्ना ती आमचे लागीं येता आनी आमी तांचे लागीं वेतात तेन्ना. आतां हांवें आनी एक आयकिल्लें की तुमी जे क्रिमिनल आसता तांकां लिगल एडवायस दिता प्लस तेंचे कावन्सिलींग करता, हो वाग तुमी कसो करता? ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक मातशें मुश्कील. एक केस जेन्ना आसता आनी एक मनीस मेवता तो वेगळोच तरेचो आसता. जेन्ना एक भुरगो जावं दी तरणाटो NDPSाक ड्रग्साक सांपडलो तेन्ना ताचे जिविताची चाल दुसरी आसता. जावं दी एक क्रिमिनल जेन्ना आमी मेवतात ताका आमी क्रिमिनल असो म्हणिनात, पूण ताका आमी आमचो भाव कसो आमी मानता. जावन दुसऱ्या चोरयेक सांपडलेलो वो जावं दी रेप केस केल्ली, बलात्कार केल्लो वो जावं दी आनी कसलेच आमकां मनीस मेळ्ळे जाल्यार आमी तांकां आमचे नेगेटिव्ही अशें तशें आमी प्रोजेक्ट करिना, पूण आमी तांकां वेंगीन दवरता, तांकां आमी सजमता. पूण ह्या गोंयांत आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो भाशेच्यो केसीस आसतात आनी जायत्या तरेचे तरणाटे जावं दी मनीस म्हाका मेवतात, पूण हांव केन्नाच तांच्या तोंडार तसल्यो वस्तू सांगना, पूण तांकां सदांच हांव म्हजो भाव कसो, म्हजी भयण कशी, म्हजी माय कशी, जावं दी म्हजो शेजारी कसो हांव तांकां मानून घेता. आनी असल्यो केसीस जेन्ना येतात तेन्ना हांव तांचें जावं दी चार्जशीट्स आसता वो जावं दी जेन्ना हांव तांकां मेळटा तांकां कावन्सिलींग करता, तांचें सगळें हांव जिवितांत कितें आसा तें घडटा तें गुंतून काडटा वो ओडून काडटा, ताचो हांव नियाळ करता आनी एक भुरग्याक जावं दी एक वस्तूरेक जावं दी कोणाकूच जे तांकां एक प्रॉब्लम आसता, इश्यू आसता, ते इश्यूवाचेर हांव स्टडी करता आनी तांचे सगळें मिसळ जाता आनी तांकां ससणीकायेन हांव सजमयता, जावं दी तांकां म्हजें मार्गदर्शन दिता आनी तांकां पवित्र पुस्तकाचें थोडें तांकां शिकवण दिता, जेजूची शिकवण दिता, जावं दी आमचो वागन फ्रांसीस आसिसी आसा ताच्या जिवितार आनी दुसऱ्या सांता भक्ताचे जावं दी कालो अक्विटस आसा, ह्या तरणाट्यांचो एक जावन आसा आस्कारी कसो, हो एक मास मिडियाचो जावं दी युकरिस्टीक सेंट जाल्लो आसा तरणाट पुराय, ताची हांव मार्गदर्शन दिता आनी ह्या सगळ्या म्हज्या भुरग्यां तशेंच जावं दी वाडलेली जावं दी दुसरे केसीस आसा तांचे प्रॉब्लम आसा तेन्ना असल्या सांता भक्ताचे हांव तांचें जिवीत आपणायता आनी दुसऱ्यांक परगडटा आनी मार्गदर्शन दिता. तांकां तुमी तांकां वचून कावन्सिलींग करता ते भितून आसता, मागीर ते भायर आसतना तुमकां मेळटा येवन कितें सांगता बी कितें जालें अशें कितें जाता तुमचे भितून परतून हें वार्तालाप जाता? ह्या प्रश्नाक म्हाका जबाब दिवंक खुशी भोगता, कित्याक
या म्हजें जावन आसा काम, हें म्हजें जावन आसा वावर. हांव एक सिस्टरी बराबर वावरता, सिस्टर दानम. जावन दी कारितास हांगासर PMI मिनिस्ट्री आमी कोलवाले जेलीक वेता, सेंट्रल जेलीक वेता. ओ जावन दी जेन्ना ते सुट्टात ओ तांकां रिलीज मेळटा तेन्ना आमी तांकां तशेंच सोडिना, तांकां आमी तशेंच सांडिनात. तांच्या घरा लागीं आमी वेता आनी पयलीं आतां रिलीज जावचे आदीं आमकां न्यूज मेळटा तेन्नाय आमी ताचें घरांत विजीट करता. जावन दी ताचे फॅमिलीक आमी मेळता, जावन दी तांकां आमी फोन करून तांचे फॅमिली लागीं आमी विचारता कितें करचें, कितें तुमी ताका घेवपाक रेडी आसात. थोडे फॅमिली तांकां घेवपाक रेडी आसनात, पूण आमी तांकां सोजमायता आनी तांकां जावन दी ते फॅमिली तांकां परत धाडटा, तांकां परत सेटल करता, रिसेटलमेंट तांकां करता. आनी जरी तर थोडे फॅमिली तांकां घेयनात जाल्यार आमचे दुसरे कडेन आमी अरेंजमेंट तांकां दिता. जशें कारितास जे रिलीज प्रिजनर्स आसा तांकां सेटलमेंट करता, तांकां काम दिता, जावं दी तांकां आदार दिता. तशें आमी तांचे सभेन आमी मिसळ जाता आनी तांकां एक बरो रस्त्यार चलूंक तांकां केन्ना आमी वावरूय दिता. जरी तर तांकां कसलोच पयशांचो आदार ना जाल्यार आमी तांकां पयशांचो आदार दिता आनी अशें करून आमी आमचो वावर करता. आनी घराब्यांत बॅड करून जे कोण बोणकुनीन आसा तांच्या घराब्यांत बॅड करूंक आमकां चड खुशी भोगता. आनी आमचे वॉलंटियर्स आसात जे आमचे PMI वॉलंटियर्स, ते जायते आमचे भाव भयण्यो हांव काम करता तशेंच म्हज्या वांगडा ग्रुपांत आसात ती वावर करता तेच परी दुसरेय वावर करता आनी ह्या वावरांतल्यान आमकां चड खोशी भोगता. ह्या वावरा बरोबर तुमी एक बरे फुटबॉलूय खेळटा, वेतरान टिमीकूय खेळटा अशें आयकलां. हे तुमकां खेळोन वगैरे कशें दिसलें? तुमी पयलींच्यान खेळटाले काय मागीर हे जालें? कितें म्हणून ते फुटबॉला बद्दल मातशें सांगा, तुमी कशें गेले ते भितून? म्हजें फुटबॉल म्हणल्यार तुमी एक आयकलां, फुटबॉल खेळपाचें एक गोंयकाराच्या रगतांत आसा, इट्स इन अ ब्लड. एन आमचे घराब्यांतले पयले कोणूच व्हडले प्लेयर नासले, पूण आतां जायते जाल्ले आसात प्लेयर आमचे आनी जावन ते इंडियेक दिवन खेळलेले आसात. पूण म्हजें मनांत फुटबॉल खेळपाचें ओ जावन ते जिवितानूच फुटबॉल खेळपाचें आसता धाकटेच परेन. म्हाका उगडास आसता जेन्ना आमी धाकटुली तोरांजीची फळां घेवन खेळटाले, प्लास्टीक बॉल घेवन खेळटाले, पूण शूट मारून हांव ते फोडून ताचो चुरो करतालो. पूण जेन्ना हांव 5वीक पावलो तेन्ना हांवें म्हज्या फुटबॉलाक चड इंट्रस्ट दिलो आनी तेच परी म्हज्या दुसरे वाटेन मनांत आसलें हांव एक बरो पाद्री जातलो आनी देवाची लोकांची सेवा करतलो आनी देवाचें उतर परगटतलो. हें म्हज्या मनांत आसलें आनी तशेंच घडलें. फुटबॉल खेळपाचें हांवें केन्नाच सोडूंक ना. जेन्ना हांव इस्कॉलांत आसलो तेन्ना सुप्रुटो टिमीक हांव जॉयन आसलो. तेच परी म्हाका उगडास जाता, नागवा आमचो इरिन्यू गोन्साल्वीस हो एक तियात्रिस्ट, तियात्र बरयता, ताणें म्हाका सिलेक्ट केलो आपले टिमीक खेळपाक फुटबॉल. पूण हांव त्याच वर्साक एसविडीक जॉयन जालो. उपरांत पाद्री जालो म्हणटच तिकून हांव फुटबॉल केलो कुंकोली युनियन ह्या क्लबाक खेळलो. हांव पाद्री जालो म्हणटच 1 वर्स वा 1.5 वर्स कितें तांकां खेळलो हांव आनी म्हजें फुटबॉल खेळपाचें हांवें केन्नाच सोडूंक ना. कित्याक इस्कॉलाक येयलो, म्हजें अभ्यास केलें, जावं दी म्हजें कितें करपाचें आसा तें केलें, काम केलो, फुटबॉल हांव सदांच खेळटालो आनी हेंच फुटबॉलाच म्हजें जिवीत कशें. आनी आतां जशें तुवें निचालां कोणाक खेळटा, आतां वास्को वेटरन्स तांकां खेळटा आनी तेच परी हांव इंटरविलेज खेळटा तेन्ना आमचे वेर्ना वेटरन्स तांकां खेळटा. आनी तशेंच हांव गोवा प्रिस्ट आसात ते सगळे पाद्रींक एकठांय करून वर्साक 3 फावटी तर आमी मॅचीस करता, लीग सिस्टम करता आनी सगळे पाद्री आमी बरे भाशेन खेळोन खुशाल आमी सादता, एकामेका सवे आमी आमचो संबंद वाडयता. इतलेंच न्हय, फुटबॉलाचें सांगचें म्हणल्यार हांव आमचो कापुचीन संस्थेचो एक सोशल वर्कर, चेअरपर्सन JPIC जस्टीस पीस एंड इंटिग्रेशन क्रिएशन तातूंत आसा. तातूंत आमची एक JPIC टीम आसा, कॅपुचीन ब्रादर्स आमची टीम आसा, कॅपुचीन फादर्स आमची टीम आसा, तातूंत हांव खेळटा. तेच परी अशे तरणाटे म्हाका थोडे पावटी फोन मारता, फादर आमी टीम घालता, तूं एंट्री फी भरपाक रेडी आसा? हांव कोणाकूच म्हज्या इश्टांक फोन मारता आनी सांगता एक एकाचो भुरगे तरणाटे तांकां आदार जाय फुटबॉल खेळपाक, तांकां एंट्री फी घालूंक जाय, तेवूय हांव तांकां अरेंजमेंट करता आनी तांकां आदार दिता. इतलेंच न्हय, फुटबॉल म्हज्या गांवांत जावं दी वाड्यान जे कस्तेल वाड्यान तांच्यो म्हजें घर नागवा वेन्ना हे सगळ्या युथांक जावं दी दुसऱ्यांक हांव बरे भाशेन मोटिवेट करता आनी फुटबॉलान म्हणल्यार म्हजें जिवीतूच
आजून पर्यंत आनी आजून देखून तुवें बॉल दाखयलो जाल्यार हांव खेळपाक रेडी आसा. फादर म्हाका एक सांगपाक तुमी सकाळी चर्चीन येता ते देवाचो वावर करता, मागीर तुमी कावन्सिलिंगूय करता, तुमी फुटबॉलूय खेळटा, हें तुमी मॅनेज कशें करता? संदीप तुवेंकार म्हज्या भावा, हाचेर तुका सांगचें म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी पयलो जागो देवाक दिवंक जाय. सकाळचो हांव 5 वरां ताचे आदींच उठ्ठा आनी म्हजें प्रायवेट मागणें करता. मागणें केलें म्हणटच म्हजें कम्युनिटी प्रेयर आहा ती प्रेयर करता. मिसाचें बलिदान आसा तें हांव मिसाचें बलिदान भेटयता. पूण हांव केन्नाच घर सांडिना, म्हजे कम्युनिटी वार आसा तो सांडिनासतना हांव खंयसरूच वचना. कम्युनिटी म्हणल्यार आमी जेन्ना तेग पाद्री रावतात, कापुचीन पाद्री रावता, एक सुवातेर खंय घातलेलें आसा, ट्रान्सफर आमकां दिल्लो आसा, थंयसर हांव थंयसर रावता. सगळो म्हजो समुदायाचो कम्युनिटीचो वार करता आनी उपरांत म्हज्या दुसरे मिनिस्ट्रीक वेता. आनी दुसरे मिनिस्ट्री करून म्हाका फकत मिसाच्या बलिदानाचो म्हाका कितें मेळटा, एक घोटाय मेळटा. जेन्ना मिसाचें बलिदान हांव भेटयता तेन्ना म्हाका मिसाच्या बलिदानाची घोटाय मेळटा. जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचता आनी दुसऱ्याक परगट्टा तेन्ना म्हाका एक बळ मेळटा आनी म्हजो भावार्थ वाडटा, म्हजी उमेद वाडटा. आनी जरी तर हांव मीस करिनासतना भायर सरलो जाल्यार वो मागणें करिनासतना भायर सरलो जाल्यार म्हजो तितलो तो दीस बरो वचना. म्हाका दिसता आयज कितेंय म्हज्या जिवितान उणेंपण चलना. ताका लागून सगलो हो देवाचो वार करीत आसतना उपरांत मागीर हांव सगळे म्हजे पास्टरल मिनिस्ट्री आसा ती करता. जावं दी प्रिजन, जावं दी दुसऱ्यांक भुरग्यांक बॅट करपाची, जाणटेल्यांक बॅट करपाची, फुटबॉल खेळपाचें. थोडे फावटी हांव दिसाक 3 दुकुमिसां भेटयता. जेन्ना दुसरे पाद्री म्हाका आपयतात तेन्ना दुसऱ्या पाद्रीक हांव म्हजो टायम दिता. आय एम अवेलेबल फॉर ऑल, फॉर द यूथ, द प्रिस्ट एंड एवरी वन. फादर हांवें आयकलां की तुमी बरे व्हडले व्हडले गोटे करता तुमच्या वाठारांत. आनी तुमकां कशें मोटिवेशन कशें जालें तुमी गोटे करपाक? पयलींच्यान आशिल्लें काय मागीर फादर जातकीर तुमी करपाक लागले? गोटे करपाचे हे म्हज्या जिवितांत आयले जेन्ना धाकटुलो भुरगो आसतना आमच्या घराब्यांत आमी गोटे करताले घरा फुडल्यान. आनी एक घराब्या फुडल्यान आमच्या वाड्यान जेन्ना समुदाय गोटे करताले आनी आमी अशें करून कोणाचो बरो जाता, कोणाचो पळोवपाक दुसरे क्रिएटिविटीज कसल्यो केल्ल्यो आसात हे पळयताले. आमी कितें करताले, एकामेकाचें कॉम्पिटिशन स्पिरीट घेवन आमी ते गोटे करताले. उपरांत 4 विगोजेन 4 गोटे केल्ले. आनीक अशें करून म्हाका ती उमेद वाडली. तितलेंच न्हय, ती उमेद कशी चड वाडली, आमचो सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी हो आमचो फावंडर आसा, ताणें संवसारांत पयलो गोटो केल्लो आनी ताचे शिकवण हांवें जायती वाचली. जावं दी ताचें हांवें वाचून नियाळ केलो आनी ह्या गोट्याचे म्हाका म्हज्या जिवितान आयले गोटे करून. आनी जेन्ना पाद्री जालो तेन्ना म्हाका कानाकोणाक घातलो तेन्ना एक सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च भाटपाल हांगासर आसलो, थंयसर हांवें एक व्हडलो त्या तरणाट्यांक घेवन गोटो केलो. फादर तुमी जायती तुमच्या बद्दल म्हायती आमच्या विवर्सांक दिली. आतां एक तुमी आमच्या विवर्सांक मॅसेज एक कितें दिवपाक सोदता? म्हज्या भावा, जशें लोकां सवें आमी मिसळ जाता आनी लोकां सवें मिसळ जाताना एक आमी मोतीन धरूंक जाय, भेदभाव केन्नाच करूंक उपकारना. जरी तर आमी भेदभाव केलो, ओ क्रिस्तांव, ओ मुस्लीम, ओ हिंदू, ओ प्रोटेस्टंट, ओ बिलिवर्स, ओ पारसी, ओ सीख, ओ जैन, जाल्यार हें पाद्रीपणाचें जिवीत जिवन फायदो ना. जशें आमी देवाच्या राज्यान जियेता, जावं देवान रचलेल्या ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी बरे भाशेन जिवंक जाय. ताका लागून म्हाका कोणूच मेळो हांव तांकां केन्नाच पयलो विचारना तो खंयच्या धर्माचो, तो खंयचो, वा तूं कितें करता. एक मनीसपणान इट्स कॉल्ड आमी इंग्लिशीन म्हणटा एक ह्युमननेस आसूंक जाय. जावन दी जेन्ना ताका मनशाक जरी तर एक मनीसपण आसा जाल्यार तेन्ना कोणूच जावन दी ताका मानतात आनी आमी ताका बरे भाशेन मान रेस्पेद दितात. तें इम्पॉर्टंट. आनी म्हजे जायते फ्रेंड आसात आनी जायते सगळे म्हाका अणभव मेळला. जेन्ना हांव मुंबय आसलो तेन्ना रिंग बॉयज फुटबॉल क्लबाक खेळटालो, हे सगळे दुसऱ्या धर्माचे आसले. तातूंत कोणूच कॅथलीक आसूंक ना, क्रिस्तांव आसूंक ना, पूण हांव एकलोच पाद्री तांकां खेळटालो. ते एक म्हाका व्हडले अणभव मेळलो. तशेंच वास्को वेटरन्स जावं दी हे खेळतात तातूंत एकूच धर्माचे ना, सगळे मिक्स आसात. आनी पाद्रीपणान जियेतना म्हजे भुरगे जावं दी कानाकोणाक रावलो, रेवोरा रावलो, शिकेरी पिन्ना रावलो, काल्या रावलो, जेन्ना म्हजे भुरगे म्हजे सगळे आसात ते फकत कॅथलीक क्रिश्चन्स ना, सगळे मिक्स आसताले.
JPIC टीम म्हजी आसा वाल पयसान देखून म्हजे भुरगे येतात, मुस्लीम भुरगे, दुसऱ्या धर्माचे भुरगे येतात खेळपाक, हिंदू येतात, बागाचे येतात, सगळे मिक्स म्हणटा एक जेन्ना देवान आमकां रचल्यात तेन्ना आमकां एक सारके रचल्यात आनी आमी एकचारांक जिवंक फावो. आनी जरी तर आमकां बरें जिवीत आमी जियेले जाल्यार आमकां बरें मेवता, जरी तर आमी वायट केलें जाल्यार आमकां वायट मेवता. ताका लागून म्हजो निश्चय हांवें केल्लो जेन्ना पाद्री जाता वा जावन पाद्रीपणाक जॉयन जाता तेन्ना फोट केन्नाच मातसो ना, सत उलयतलो. आनी सत उलयता तेन्ना म्हाका गमन येता की जॉन द बॅप्टिस्ट ताचो म्हाका उगडास येता, ताका जायते त्रास पडले पूण तो एक जैतिवंत जालो. जेजू क्रिस्ताकूय जायते त्रास पडले, तो एक जैतिवंत जालो. आनी जरी तर आमी ह्या संवसारांत जियेताना जावं ते भुरगे आसावे, तरणाटे आसावे, जाणटेले आसावे वा जावं ते पिडेस्तां आसावे, आमी जियेताना म्हाका कश्ट पडल्यार तें कांयच न्हय. जे मनीस व्हड जाले ते कश्टांतल्यान जैतिवंत जाल्यात आनी कश्टांतल्यान ताका बरेंपण मेवलां. तर हेच बरेपणांतल्यान म्हाका दुसऱ्यांक संदेश दिवंक येता की वा मार्गदर्शन म्हज्यान बरे भाशेन सांगूंक जाता की म्हजो अणभव, म्हजो एक्सपिरियन्स संवसारी जिवीत आमी जियेताना जावं ते आमकां कसलेच कश्ट येता तेन्ना आमी निराशीत जावंक उपकारना. आमचे सगळ्यान देव आसा, देव जावन आसा पदवेदार, देव आमकां बळ दिता, राखता, सांबाळटा. त्याच देवाचेर आमी विश्वास दवरून, भावार्थ दवरून आमी चलूंक फावो. फादर, तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो तेज्या खातीर आमी तुमकां काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. संदीप तुवेंकार आनी दुसऱ्या वांगड्याक सगळ्यांक तुका देव बरें करूं. देवाचो आनी सायबीण मांयचो आशिर्वाद तुमचे आसूं आनी सगळ्या तुमच्या घराब्याचेर कुटुंबाचेर आनी ताच्या भुरग्यांचेर वावरधंद्याचेर देवाचो आनी सायबीण मांयचो आशिर्वाद हांव मागतां.